सोमेजी शांताराम केटलकरीन संस्थान जवळ 1600 शतकां आमची स्थापन जाल्लें. स्टार्टींग आमची साम बारीक आसलेलें देवस्थान. हळूहळू ह्या देवस्थानाचें इम्प्रूवमेंट जायत गेलें. जवळ 2008 आमी न्यू देवळाचें फावंडेशन स्टार्ट केल्लें. तें 2011 आमचें देवूळ बांदून कंप्लीट जालें. तेच नंतर बारीक आमचे ते मठ आहाय ते आमी बांदून हें केलें, कंप्लीट केलें. आतां आमचो नेक्स्ट अचिवमेंट म्हणल्यार एक बरोसो एक हॉल बांदपाचें आमची हें आहा आनी ऑलमोस्ट तें आमचें हें जाल्लें आसा. आनी आतां आमची 3 दीस जात्रा आसा. 30, 31, 1 मोस्टली 30 तारखे आमी हॉलाचें फावंडेशन घालपाचें थारायिल्लें आहा. आनी आतां जात्रे संबंदी 30 तारखे आमचो एक रथ आहा, 31 तारखे दुसरो रथ आहा आनी 1 तारखे आमचो व्हडलो रथ आहा. आतां आमचे जात्रेचे डिटेल जात्रे संबंदी डे बाय डे प्रोग्रामाचें आमचो सेक्रेटरी पंकज देसाय तुमकां एक्सप्लेन करतलो. आनी आमचे सगळे ह्या देवस्थानाचे भक्तगण, आमचे चडशे भक्तगण हे कारवार, महाराष्ट्रा, सावंतवाडी आनी गोवाचे मोस्टली हिंगा भक्तगण आसाय. आनी आमचे रेग्युलर हिंगा प्रसाद चालू आसा. आनी मोस्टली आमचो सोमार सोडला डेली हिंगा प्रसादाक ऑलमोस्ट 50 to 60 लोकांची गर्दी आसता. फक्त एक सोमारा आमचो हिंगा प्रसाद बंद आसा. आनी ह्या हेजे प्रमाणे हांव सगळे आमचे भक्तगणां एक आव्हान करता, रिक्वेस्ट करता की तुमी देवाच्या जात्रेक येवचो आनी देवाचो बरे भशेन आशिर्वाद घेवचो. आमची जात्रा आसा ती जानेवारीचे 30, 31 आनी 1 तारखे आसा. सो पयलीं आमचे आसा ते भुमिपुरुशा लघुरुद्र आसा, लघुरुद्र सेवा. रातचे आमचे 10 सिंहरथ आसा आनी रातचे 10:30 आमचें नाटक आसा. नाटकाचें नांव आसा रंगरंगी सतरंगी. दुसरो दीस आहा 31 तारीख. 31 तारखे आमची नवचंडी आसा. नवचंडीच्या दिसा त्या दिसा आमच्या 31 तारखेर आमच्या मल्टीपर्पज हॉलाच्या फावंडेशन स्टोन आमी घातले एक्झॅक्ट 12:30 सुमार. मागीर नवचंडी पुजन स्टार्ट जातलें आनी रातचो 10 विजयरथातून मिरवणूक आसतली आनी रातचे 10:30 नाटक आसा परत फ्रेंड रिक्वेस्ट. 15 तारखेक आमचे समराधन. त्या दिसा फक्त आमचे जेवण सगळें आसतलें आनी रातचे 12:30 ते 1 भितर आमचे महारथ आसतलो. आनी मागीर तेच्या पयलीं आमचो ऑर्केस्ट्रा आसतलो. ही आमची 3 दिसांची मांडावळ जाली. आतां सांगपाचें जाल्यार हें आमच्या अध्यक्षान सांगलां तशें देवस्थान सामकें पुरातन आमचे पुर्वदिगांयन सांगता कितें पेडण्यासान हिंगा शिफ्ट जाल्ले. येता आसतना आमचे बरोबर भटाभटजी आमचो देवूच घेवन येयले आतां हिंगा स्थायीक जाल्ले. आतां स्थायीक जाले तेन्ना आमचे सांगलां तशें देवूळ एकदम ल्हान आसलें. मागीर तशें कालांतरान जसो बदल जायत गेलो तशें आमचो देवळाचो इम्प्रुवमेंट जायत गेलो आनी तें व्हडलें देवूळ जालें आतां. आनी आमची जात्रा स्टार्ट केली. आतां 2011 आमचें देवूळ बांदून कंप्लीट जाल्लें. आतां हे 3 देवळाचें सांगपाचें म्हळ्यार आमचे 6 वांगडी पयलो आसा तो बाळशाचें कुटुंब, दुसरो आहा तो पलतवाडेकार, तिसरो आहा तो भिकणी, चवथो बागडी, 5वो संन्याशी आनी 6वो वर्राव. ह्या 6 कुटुंबाचे वांगड्यांनी आमचें देवस्थान चलता. आनी देवस्थानाचें हे जवळ हाडपाक लावपाक आमचो भटाचो खूब मेहनत आहा तेजे फाटल्यान. सो तेगे मेहनतीन आमचें व्हडलें देवूळ जालें आसा. आनी हे आमचे 3 दिसांचे प्रोग्राम जाले. रथातून पालखी आसा. पयलीं रथ जावची पयलीं दिसा 30 तारखेक. पालखीच्या सांजेच्या पालखीची मिरवणूक जातकीर मागीर सिंहरथान मिरवणूक आहा आनी मागीर विजयरथ आनी लास्ट आमचो महारथ आहा तो रातचो 12:30 ते 1 भितर ओडटा. अपील करता तुम लोकांक. सो आतां ह्या 3 दिसा जात्रे लोकां कडेन अशी अपील आहा भाविकांनी जाता तितले येवचे आमच्या देवीचो महाप्रसादाचो लाभ घेवचो. 3 दिसा आमचें जेवण आसतलें, दनपारचें आसता, रातचें आसता आनी जाता तितल्या लोकांनी येवचो आनी देवीचो प्रसादाचो लाभ घेवचो.